सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. पातोक रोडतोल्यांक देव परती हाडटा आनी निराशी जाल्ल्यांक तो बुजवण दिता. पातोक सोडात आनी सर्वेस्पराशी परतून येयात. ताचे मुखार प्रार्थना करून मागात आनी तुमच्या अपमानांचो भार उणो करात. भोव वर्त्या देवाशी परतून येयात आनी पातोक सोडून दियात. सगळे विकोटायेचो द्वेष धरात. जिवी आसात ती भोव वर्त्या देवाक वाखाणटात. पाताळांत ताका कोण वाखाणतलो? मरून गेल्यांत आनीक जिविनांत तांच्यान वाखाणूंक जायना. जिवी आनी भलायकेन आसात तांच्यानूच सर्वेस्पराची वाखाणणी करूंक जाता. आपणाशी परतून येतात तांचे थंय सर्वेस्पराची काकलूत कितली व्हड. मीत मेर नासलोले ताचें बोगसोणें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परासोवें संतोष भोगात. गुन्यांवाचें बोगसोणें जर मेळ्ळें, पातकाचें खोत जर धुवन काडलें, मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार जर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनांत जर आडखां नडकां नांत, मनीस कितलो भागी. जबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परासोवें संतोष भोगात. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो. म्हजें पातोक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातोक बोगशिलें. जबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परासोवें संतोष भोगात. देखून भोक्तिवंत मनशांनी आकांताच्या वेळा तुका प्रार्थना करचें. बुडतेचीं उदकां कितलीं उंच चोडूं तीं ताका लागचीं नात. जबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परासोवें संतोष भोगात. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सोबोवती सुटकेचे उल्हास तूं म्हाका आयकूंक दिताय. जबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परासोवें संतोष भोगात. उद्गार. केदें वर्तें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो गरीब. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिंबी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तर जाणय, जिवेशी मारूं नये, परद्वार करूं नये, चोरूं नये, लोटीक गोवाय दिवूं नये, लोबाडी करूं नये,
तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरग्यापणार थावन हें सगळें हांव पाळून आयलां. तेन्ना जेजून ताचेर नदर मारली आनी ताका ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हळें, एकूच तुका उणें, वच तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दुडू गरिबांक दी आनी तुका स्वर्गार थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण तो हीं उतरां आयकून खोंतवलो आनी दुखाभरीत जावन कडसरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हळें, गिरेस्तकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें कठीण. हीं उतरां आयकून शीस थोटाकलें. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हळें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एका गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेचे बिरड्यांतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें. ते ओदीक थोटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचेर दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशां कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.